माझे नाव संपदा संतोष तारे. अ, हांव भंडारवाडा पालये. ओके. सगळ्यान पयलीं हांव सांगूंक सोदता की ही जी रोजां आसा पळय न्हू, ती आमी पुण्यासून कोल्हापूरचे सीड्स हाडून आमी तयार करता, आमच्या नर्सरीन तयार करता. ओके. आणि पेडण्यान जे फार्मर आसात पळय न्हू, ते पेडण्याचे जे कोण फार्मर आहात न्हू, तांकां आमी ही सप्लाय करता रोजांची झाडां. आणि तेजे खातीर सरकारान तांकां स्कीम दिल्ली आसा. 500 झाडां जर कोण लायत न्ही जाल्यार ताका म्हणजे 100% सबसिडी आहा. ओके. आमी हे 5 रुपयान एक झाड विकता, सरकार तांकां 5 रुपया तेचेर म्हणजे एक 500 घेत जाल्यार 2500 जाले, 2500 तांकां रिटर्न दिता. ओके. आणि दुसरी खबर म्हणजे आमी कितें करतात जाणा, 4 वर्सां जाली आमी ही झाडां तयार करतात आणि आमी स्वता लायतात. आणि आमी लावन आमकां पयलीं थोडो जागो आसलेलो, तर ही झाड रोजांक पळय न्हू मागणी न्हू खूब थंयच्यान येवपाक लागली. उदाहरणार्थ काणकोण, कलंगूट, फोंडे, मडगांवच्यान आमकां ऑर्डर मेळपाक लागली. तर रोजां थोडी आसल्या कारणान आमी सगळ्या लोकांक इतकी रोजां दिवं शकना. बरोबर. मग दुसऱ्या वर्सार म्हाज्या भुरग्यांनी चिंतलें की आमी थंय पळय फोंड्यासून हाडून आमी पेडण्यां दितालीं, पेडण्याची व्हरून कलंगूट दितालीं. तेचे परस आमी जर ही सगळी जर रोजां जर लायत जर न्हू जाल्यार आमकां फक्त कितें मेळटलें, आमी 110 रुपयांक घेता बरोबर. 120 रुपयांक आमी विकता. सारकें. आणि जर तर ही रोजां सपोज जर आमी लावन जर दिली जाल्यार 120 रुपया सगळे पयशे आमकां मेळ्ळे. हो एक व्हडलो हें आहा. आणि जेन्ना लोकांची पळय मागणी येता पळय कस्टमर, तेन्ना एक मातशी एक मना पासून एक मातशी एक उमेद कशी येता की आमचे कडेन कोणी तरी पयशान रोजां मागली म्हणून. ते दिताना एक खूब उमेद दिसता. पयशे मेळटा ती एक वेगळीच खबर जाली, पूण एक उमेद कशी येता. आणि दुसरी खबर ही आता आमी रोजां लायली, ही रोजां आमी पळय रानान लायल्या. झाडां सगळी कट करून म्हाजे भुरगे आनी आमी म्हणून लायल्या ती. आणि फक्त लायतना हेंकां काय मोठोसो काय त्रास ना. 1-2 दीस जर येवन जर ही जर झाडां लायत न्हू जाल्यार ह्या झाडांक खत पासून घालपाची गरज ना. मातशी जर शेणखत, गांडूळ खत घाली जाल्यार ही झाडां ऑटोमॅटीक जाता. हेका लायटीचे बील ना, GST ना, कसलोच हेंकां त्रास ना. फक्त लावपाची, फक्त तेच मातशे एफर्ट्स घेवपाचे. आणि ही एक झाड पळय हे जे आसा पळय न्हू ते आमी 5 रुपयान एक विकता. ओके. पूण जेन्ना ते दितना आमी आमकां 5 रुपया मेळटा काय म्हणून मेळटा. तेच सपोज 5 रुपया सपोज जर आमी जर झाड लायलें जाल्यार हे झाडां कमीत ती अर्द किलो फुलां आहात. आणखी हे जे कळयो आहात पळय न्हू, हे बारीक बारीक जे कळयो आहात न्हू ते दिवाळेक जातले पळय, ताका आणखी अर्द किलो मेळटली. पूण 1 किलो हे झाडाक आमकां काज न्हू कशी फुलां मेळटा. 1 किलो म्हणजे 120 रुपया जाले. 20 रुपया जर आमी तेचे जर काडले जाल्यार आमकां 100 रुपया आमकां नेट प्रॉफीट मेळटा. मग आमच्या सारखे हे घर बसल्या बायलांक एका झाडा फाटल्यान जर 100 रुपया मेळटा तर 500 झाडां लावपाक हरकत ना. मार्केटिंगय सोदपाची एका गरज ना. कित्याक जेन्ना दसऱ्याक प्रत्येकाच्या घरान 1-2 किलो फुलां वयतात. मग ऑटोमॅटीक लोकांची ऑर्डरी मेळटात आणि मार्केट सोदपाची तर गरजच ना. आणि ही झाडां आमी जुनाच्या एंडिंगाक घालतात, रुजोवपाक स्टार्ट करतात. जुनाच्या एंडिंग जाल्यार काय ना, ऑगस्टाच्या फर्स्ट विकाक आमी दसऱ्याक जी झाडां फूल फुलतला ते आमी ऑगस्टाच्या फर्स्ट विकाक विकपाक स्टार्ट करतात. फर्स्ट वीक ते 15 तारीख ऑगस्टाचे पर्यंत ही झाडां लायली तर आमकां दसऱ्याक ह्या पद्दतीन फुलां मेळटा. तेच्या उपरांत सपोज लायत न्हू जाल्यार मागीर ती दिवाळेक मेळटा. आणि जर जुनान लायत जर न्हू जाल्यार आमकां चवथीक मेळटा. म्हणजे तशें स्टेप बाय स्टेप आमची कशी लोकांची मागणी आसा पळय न्हू तशी आमी ऑर्डरी घेवन आमी रुजोवन काडटात. आमचे जे हे फूल आसा पळय न्हू हे फूल आमचे जरी पाणयांसून जरी अशें बुडोवन जरी काडलें अशें जरी पिळ्ळे पासून न्हू जाल्यार ह्या फुलाक आमच्या कांयच जायना. आणि ती जी फुलां आमी पळय हार्वेस्ट केन्ना करता, 2 दीस पयलीं करता. दसऱ्या पयलीं 1 दीस नाल्यार एक चडान चड एक चड पयस डिलिव्हरी आहा जाल्यार एक आदले दीस करता. आणि तेंची जी हार्वेस्टिंग आहा न्हू ती पयलीं 1 वीक जाता. आणि ती फुलां हितूनसून प्रवासून येता म्हणसर जॅम जाता. पूण तरी पूण आमचो थोडो लोक कितें करता, थंय 80 रुपयान मेळटा, 100 रुपयान मेळटा म्हणून चडशी थंय धाडटा. पूण जास्तीत जास्त लोक आतां ती ही जी ऑर्गेनीक आहात पळय न्हू गांवठी रोजां तीच घेवपाक वयतात जास्तशे लोक. आमच्या हरमल्यान 2 वर्सां जाल्ली आणखी एक लायता आपा म्हणून परब तो लायतार. तो थंयसर म्हणजे तो आणि आमी. आणि इतकी वर्सां आमच्या पाली हितून हरमलान 2 टेम्पो येताली. पूण 2 वर्सां जाल्यार हरमला टेम्पो येवपाचे बंद जाले. कित्याक जाणा की लोक आहात पळय न्हू ती ही आमची रोजां घेता. तेंच्या रोजाक डिमांड नसल्या कारणान हरमलान आमच्या
जो भायलो जो ट्रक येतालो पळय न्हू तो कमी जाला. ओके. प्रत्येक घरान प्रत्येक बायलान आपल्या घराकडे किमान 10 सुद्धा जर झाडां लायली जर न्हू जाल्यार तेंचो आयज दसरो फुलता. हे म्हाका सगळ्यात म्हणजे सांगपाचे उद्देश आहा की प्रत्येकाच्या घरान फूल फुलपाचें. जर तर प्रत्येकाच्या 10 जर झाडां लायली जाल्यार तेका भायल्यान विकत हाडपाची गरज ना. तेचे खातीर आमी गेल्या वर्साच्यान अंदू पासून 15 ऑगस्टाक म्हाका 2 रिजन आसलेली. एक तर म्हाजेर आईचें वर्ष श्राद्ध आसलेलें आनी दुसरो 15 ऑगस्ट आसलेलो. त्या निमित्तान प्रत्येकाच्या घरा कडेन फुलां फुलची म्हणून मी 10 झाडां प्रत्येक भुरग्याक दिली. उदाहरणार्थ तर भूमिका न्यू इंग्लीश हायस्कूल आहा आमच्या पालयां, त्या स्कुलान सगळ्या भुरग्यांक दिली. मागीर भंडारवाडा पालये स्कूल आसा आमचें, त्या भुरग्यांक झाडां वाटली. आनी मागीर अंगणवाडी आनी येता वयता वाटेर वयताले लोकांक पसून हांवें झाडां दिली की म्हाजो एकच उद्देश आसलेलो की प्रत्येकाची निदान ती झाडां कोणी तरी दिली म्हणून तरी आपल्या तुळशी कडेन लायतली आणि त्याच्या घराकडे ती रोजां फुलची. आणि ती भायली कर्नाटकाची जावं खंयसूनची येतात पळय न्हू ती रोजार हाडची न्हू. आणि आपणाक एक अशी आपल्या दारान फुलां जर अशी जर फुलली न्हू जाल्यार दिसता फूल बरें, पूण काडूंक कशें दिसता पसून ना. ही एक फूल पळयता तशी एक आकर्शीत जावपाक जाता म्हणून मी न्हू म्हणजे लोकांक वाटपाची म्हणजे दिली की प्रत्येकाच्या हितून जावची म्हणून. आणि ह्या फुडें पासून प्रत्येकान रोजां लावपाची. आता माझ्या एक्झाम्पल हांव दिता की हांव आतां जेन्ना कॉलेजीन आसलो तेन्ना कॉलेजींतल्यान येतालो हे करता फुलां नांगरताले आमी, आमचें मशीन आहा नांगरता आमी, वावरता हितून आमी झाडां लायता रोजां लायता सगळे काडटा. मार्केटींग सुद्दां आमी वॉट्सॅपाचेर स्टेटस थोडे फुलांचे स्टेटस घालपाक आसता जे भुरगे आहा ते आमी ते ना आमी हे करता सगळे. आनी हो स्टेटस दवरून आमी स्टेटस जर घालीत न्हू जाल्यार अशेंच आमकां ऑर्डरी येतात. सेपरेट आनी स्पेशल वचोन सांगपाचें गरज ना. आनी आतां कितें आतां कामाक लागला, कामाक सुद्दां लागून सेम करता, कामाचें काम करता आनी हांगासर घरांतले हे काम करता. बरोबर. पण आयज खंय तरी यूथ जे फाटी जाता तांकां कितें तूं सांगूंक सोदता? तांकां हांव सांगूंक शकता की तेंच्यांनी एक थोडे फार हे करपाक एफर्ट्स घेवपाकच जाय. कित्याक लास्टाक कितें जाता भायलेच आमचे कितें यूथ कितें जाता करता जे कितें आयतें मेळटा तें घेवपाक वयता कळ्ळें. सो तशें करपा जायना की येयलें आपूण मातशें एक थोड्यांच्या घरान एक थोडो तरी जागो आसता सो एक 2-3 झाडां लावपाची आनी ट्राय करून पळोवपाचें. सो मागीर तांकां मातशें हें जातलें अशें. कितें जाता आमी आतां पळय भायलीं जीं रोजां हाडटा न्हू तें आतां खबर आसना आमकां कशीं आसता कितें ताका यूज करता. सो आमची ही आहा ती सगळी ऑर्गेनीक आसा कळ्ळें. म्हणल्यार आमी एका सारकें गांडूळ खत मारता, जे केमिकल फर्टिलायझर ते मारना आनी ही सारकी तुका एनवायरमेंटल फ्री म्हणूंक शकता आमी ही झाडां. आसा पळय न्हू ही ऑरेंज आहा पळय न्हू ती व्हरायटी आसा पळय तेचं नांव आसा लाडू कळ्ळें न्हू. आणि हे लाडू आसा न्हू ती सगळ्यान मातसो तेचो रेट कमी म्हणजे हेचे 1200 रुपयार हे पॅकेट. आणि पॅकेटान फक्त तितून 1000 भर सीड आसता म्हणजे आमकां 1 रुपया 20 पैशांक पडटा. आणि फार्मरांक आमी ते 5 रुपयान करून दिता. आणि ही जी व्हरायटी आसा पळय ही पळय ही जी व्हरायटी आसा पळय न्हू ते ह्या व्हरायटीचं नांव इंडस. ही जी आहा पळय न्हू ती आमकां 1800 रुपयान पॅकेट पडटा म्हणजे 1 रुपया 80 पैसे. म्हणटा कशी ही व्हरायटी तितून आनी हितून फरक कितें आहा जाणा हे जे फूल आसा पळय न्हू ते व्हडले येयला आणि ह्या झाडाची ग्रोथ मातशी म्हणजे हायट बीत मातशी खूब जाल्या आनी फुलां खूब फुलता. आणि तेका मातशी फुलां बारीक आसात आनी हायट त्याची कमी असल्या कारणान तेका फुलां कमी जाता. इतकोच डिफरंट आहा. पूण आमकां ही जी आसा पळय व्हरायटी न्हू ती मागीर आमी हे 100 रुपयान दिता फार्मर. कित्याक जाणा कितें ते आमकां 1 रुपया 80 पैसे. हेचेच परस पासून आणखी पासून एक व्हरायटी बरी येता अष्टगंधा म्हणून ती आमकां 3 रुपयान पडटा. पूण फार्मरांक आमकां ते 100 रुपयान पासून दिवपाक परवडना म्हणून कितें करता ते आमी व्हरायटीच वापरिना. कळ्ळें न्हू. कोण बरो कोण फार्मर आहा कोण जाणा जाल्लो आहा तेकाच आमी बाबा सांगता बाबा एक 7 रुपया तेचो रे तेची ऑर्डर आसा न्हू तरच घालता ना जाल्यार घालिना. फक्त हो दोना मदलो हो एक डिफरंस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.